हेमा आणि सून अशीच लढाई करतात म्हणूची हाव आणि तू मात्र बटमामाला घरा वच्चा म्हणून सांगितला ना हाव तशीच लेकील रे चरडापय्या त्याला कसं करचे हांगाची कोणालकी घरा येऊचस तशीची तुमगेल घराक रिकून होता म्हणू बटमामाने सांगितलेत ना हाव नाक म्हणचे दत रे बटमामूची आमगेल घरा येत म्हळारी खुशीची आना जाल्यार हे माय सुन बटमामले खंय लढाई करतात की म्हण भई माका तुम्ही तितलेक भिवका म्हण ना म्हणता हाव बटमामाले कसने उरले ना कळवे तुमक तितले मिगेल वेळ ನಂಬಿಕ್ ना म्हणदले रे हा भीतर वचून बसता हा बटमामले कसने उरले ना त्याला पुरो हंगा राब होडना हा बटमाम येतासती हो बटमाम येती बैसती तुम्ही चा पिऊच की कापी पिऊचे चा कापी कसने नाकरे तिथले जेवण कोण येईल हवा आज पूजनी दत्तन भारी वेळ दल्ले तर शिदावून जेवण वेळ दल रे वाट बोन कसने नाकरे हा तू गण होम करोचस की सतन रत बटमाम येऊच वार आमगेल चरडापयल हर्डीक जाऊन 25 वर्ष जाता ताजे खातीर आम्ही गणो मनी सतनान करोया म्हणसती हेंची तुमगेला गुल्लो कामण आम्ही लेकिले तुम्हीच घरा येयली नवे तुम्ही घरा येईल म्हाका भारी खुशी जाले हा गणो मनी सतनान रतवे ताची लिस्ट हांव दिवन सोडता होय रे चरडापय्या हांव तुका लिस्ट व्हॉट्सअपार पेटोवच की बरोवन दिवं रे मम्मा तुम्ही व्हाट्सएपर पेटला लायक असिले ते व्हाट्सएप फेसबुक पर बटमाम कळेश ना तुम्ही चंद कोर्नु पेपर अंत बरोवन दियत बटमाम आमगेल चरडापय पूर्ति हांड वर्ता होय रे चरडापय्या बरोवन दिवं रे व्हाट्सएपर पेटोत जाल्यार चिक्यान कोलदत असील मुरे हा नी कसा करचे पेपर आणि पेन हांड दी अयो तश काय ना बटमाम व्हाट्सएपर पेटल्यारी हॉड ना बटमाम तुम्ही सांगेल सामान पूर्ति आम्ही रेडी करतती दरर पंचकदाय का तुम्ही कोण हडकामो बटीन मयनकरचे पंचकदाय म्हणे म्हाक भारी इष्ट आमगे ते करनात म्हण नाही करतती तितलं म्हण रुची दायना बटीन मयनकरचे पंचकदाय भारी रुची असता तुम्ही छळला लायक असेल मो बटीन मय कसले बाद दिवचे हाव कर नवे सकाळी वग्गी उठून नाव नो पंचकदाय करू कितले वेळो कसं केव हे मायक घरांत फंक्शन म्हळ्यारी मिगेल दिकच प्रयत्न ती तांक तुगेल पंचकदाय खवचाक माक इष्ट ना गो हाव केलते पण कोण खत्ता ती कोण तो बोईस गो साधू दाय साकू मये मिगेल बाईलेक सांगून पंचकदाय करून हडका नवे खंडित करून हडता तुमक तिगेल पंचकदाय इष्ट म्हणून सांगला पुरो तिक भारी खुशी देता होय बा आमगेल बटीन मयनकरचे पंचकदाय भारी रुच असता आमगेल घराकनी म्हळ्यारी तिके चढ पेटयत ती हाव म्हळ्या तिक भारी प्रीती देवस्थान मेळेल तेदना हाव नी ती उलयत बसत ती गो तसवे चरडापय्या पूज केदन करो का म्हण लेखला रे तू येऊचे शनिवार आम्ही हरडीक जाल्ले दीस मम्मा ते दिसूची करूया म्हण लेखला आम्ही हा येऊचे शनिवार वे ते दीस भारी चांग अस रे करो येत चांग दत्ता लिस्ट आणि तू खाव व्हॉट्सअपर पेटयता सकाळी 9:30 तशी पूज सुरू करूया हांव एक 9 घंटे लगेच रे दैतवे हो ते दीस चांग असवे भारी लायक दिले भारी खुशी दल बटमाम लिस्ट आणि तुम्ही आमगेल चरडापयल मोबाईल पेटयतात मो पुरा रेडी करतात आम्ही आणि कशी पंचकदाय तुम्ही हाडची म्हणदल नवे आणि कसने रेडी करचे म्हण असले रे ना आमक कसने मेळली म्हळ्यारी तुमका फोन करतती तुमक हाडू जाल्यार हाडतात नवे हा दायत मरतात मामा तुमक सामान पकने कंचे मेळली म्हण जाल्यारी म्हाक मात्र 2 दीस पुढे कळो का हांव येतन घेवन येता हांव आनी येता इथे तुम्ही आमगेल घराक येवन कसनेची घेनी म्हळ्यारी बेजार दिसता म्हाका आस मारया कलर पिल्लर मात्र प्रीती म्हणवे
आमकां न्ही तुमकां मस्त वर्ष दुखून परचेयो बांधवी आसा नवे हांव पर कशी येत नवे तेन्ना थंडी पिवचे जेवण करचे पुरा हंगात नवे तू त्याचे बगी पर आलोचन कर नाका तुगेल काम मुकारसी हांव आनी येता इतें दायक बट मॅम इथे आमगेल हरडीक जावन 25 वर्ष जात नवे ते एक नमने स्पेशल जावन करका म्हूण म्हाका आश म्हणटा तश म्हळ्यार कसं ने ते दिसू गणा होम सत्नावण रता बदलाक तुगेल डिस्को डान्स दवरका म्हणवे होय होय मिगेल डिस्को डान्स न्ही तुमगेल कथा कडली लायक असता नवे जुगलबंदी तू मरी अदनाशी नंच्या पुरमणिया हांव खंय तशी निनंतल न्ही गो आनी कसल्याक म्हाका जीव खातात माई हांव कसंकी हंगेलाक उलयतस मद्दी कसले तोंड घालून उलयता ती मागीर हांव कसले उरलेले रे सान प्रायाची भारी उलयता माय म्हणची मर्याद दिना म्हणटा ती न्हू तो हेगड बश्य जाय नवे तुमका हांव हे घरची माय गो तू करची पुरा पळोवन बश्य जाय ना म्हाका उलयतलीच हांव साको चिके वेळ नुत पयस पळया ती कसं की सांगका म्हणस नवे तीक सांगच्याक सोडी मागीर तुगेल अभिप्राय संगीत सुरवेती कसं म्हण सांगू पळया केदन पळयले रे अशींची सगळे तिगेले परदावन आसता ती मिगेल परदान उलयतल कोणी ना ती हांव एकली मलगड मनीस म्हूण घराक वेस्ट आमा थोडे वेळ नुत राब गो मारयती बैले संचय जायना म्हाक कुलच आईल पळ हो हांव हे घरांत उरलो तशी ना कसं नाही एक उरलेल म्हणून रे लढाई जावचे नाका आमकां कंच नाका घरांत हे ना मने सगळं आमकां मिगेल वेरी तिरस्कार हो आनी मिगेल हरडीक जल दिसाचे गणम सतनान रतके नाका ती नाका आत तुगेल सूर दलवे ते कसन सांगका म्हणस की सांग सैबिनी त्या कसन मुगो तसं म्हणता जेवणाक मस्त बगे आयटम करचे पशी आयटमची के उणी कोरया मिगेल पत्तान हरडीक जावन पण सरणी जाल्ले ताजे कोणी मिगेल सोनानी सतनान रद्दावर घेतला म्हणून सोयऱ्यान सकाळांक काप्पो न्हू रांदप समा करनी म्हणदले रे आमगेल मर्याद तीन कास्ताय नवे तू कसं नाही ऐकू नकरे चढा पया रांदप मात्र दी बेस्ट जावका कळले इथे हांव हांग कसं नाही उरले ना तुमका एक चिठी बरोवन दिता तुम्ही वाजून ते आयडिया कशेच म्हूण सांगता म्हाका आमगेले दुर्प्रसंगचे जायना भितर वचून बामणल कान पिली येत नवे ताकाच हे पुरा आयडिया तश म्हणल्यार अश म्हणता अश म्हणा तश म्हणत मुगो साको ती पूर्ती उलच सोड गो मारयती दायत हांव आनी कसले उलयना कसं जाय की कोण गे येते हांव सकाळी तान्नी पिता जेवणा टायमार जेवण करता पूजेक तुमी आपयला थंय बसता तितल्यांची हांव हे घरान ते कास म्हूण तितल्यांची लेक्का मात्र साधना ते कसं सांग की सांग गो अम्मा तुगेल माय येतून उतर बसली नवे सूर करी सांगची की नाक म्हणता यो सांग मारयती म्हाका अंगडीन ती एक राशी काम आसा बटमाम येतात म्हणून हांव घरा इलो म्हाका अंगडी वचका गो ओगवगी सांग हांव सांगचे कसं म्हळ्यार रे आयटमची केची उणी कोरया केन्ना आमी मस्त बग करयता ती जन खावचे जायनाशी पन्नारी तशी सोण उरता ती तशी वेस्ट करचे बदलाक आयटमची के उणी कोरया तश म्हणू रुचीन तू आनी क्लिनिंगान पुरा खंयचे कॉम्प्रोमाइज ना लायक चांग सिलेची खंयच्या अप्रुपाच्या सिलेची करूया आनी आमी होमटीनी दितात नवे म्हणटा त्या केन्ना आमी प्लास्टिका खोट्टे घालून दिवचे नवे ताजे पशी हे पंता अंगुले चिल्ला घालून दिवया जन एक 4 दीस पुणी आमगेल उडगस करतात नवे प्लास्टिका खोट्टे आमगेल परिसराक काही चांग नाही आनी खंय जाय की थंय उडयतात ती तेंचे अंगले बॅग दिले रे 4 दीस दवरून घेतात नवे म्हणून होय गो साधना तू सांगिल्ले करेक्ट आसा प्लास्टिका खोट्टे दिवचे पशी लायक एक अंगले चिल्लांत घालून दिले री 4 दीस त्यांनी आमगेल उडगस करतात ती करेक्ट गो तशी करूया वय आयटमेची के उणी करूया फुडलीपंत पळे आमगेले विवेकाले हक्का मुंजीक एक राशी आयटम करयला मी त्या कोरका हे कोरका म्हणून कितले जनान पन्नास सोडून गेले वय गोमा तशी करूया आमी ह्या पंत आयटम चिक्की उणी करूया आनी हे अंगले चिल करूया अंगले चिल कोणाला सांगून करोचे म्हणून तुगेल हे उत्तर म्हाका भारी लायक दिसले गो साधना वय वय अंगले चिल्लान तुची दिवया आमी
कोणा सांगचे हा आमगेले तुलसीदास बाईले संगीत की म्हणून हांवें हा होई म्हणता म्हाका तिगेले एवढं गसयले करेक्ट जावन तुम्ही तिगेले नाव सांगलीन ती वय तिका मी हे अवंगल शिवनच्याक ऑर्डर दिल्ले रे तिका एक 4 कासो दुड्ड जाता आमकां एक नवे नमने दिल म्हणजे खुशी जाता तत्वेरी मी गेले तुमगेले नाव बरयसिल्यार कशी म्हणून नावे घालावी येतं फोटो वरे घालावी येतं भारी लायक असता वय बा महाराणी सांगले मगिरी सगळी जय जय म्हणतती त्यांचे हाव सांगिल जाल्यारी कोण्णे कन्नक घालगे नासिलीन ती हांव कसनी उलयना म्हणून कितली उलयत गो तू बा हडीक दाट लागून मिगेल तोंड दंपचरी दल तुमगेल जीवन तुगेल तोंड दंपचक हांव कितले पुरा साहस करत म्हणून आज ओपूंक येतले नवे तुमगेल प्रचारचे पूर्ती जाल्ले असल्यारी हांव आनी अंगडी वता न्ही गो साधना तू ते अंगलेची शिवोंक म्हणलें नवे ताची जबाबदारी पुरो तुगेल मात्र कळ्ळें नवे खंडीत म्हणता ते पूर्ती काम म्हाका असो हांव भाईची तुलसीला वचून उरलो नेता दाय जाल्यार थोडे एडवान्स दिवका दायता तुमी म्हाका दितात नवे दिन अशी आसत गो हांव बाबा मायनी सून करतात म्हळ्यार तश नाही म्हणता म्हाका परा फंक्शना दीस घालच्याक कपड हांव घेतला ताजे चोळी आनी शिवंक आशिल्ले पुरा सेसून दितात नवे हो तू ते तुळशीला चोळी शिवंच्याक वत गो हांव येत आशिल मुगो म्हाका एक 4 चोळी शिवंच्यास गो तू वतन सांगला री हांव येत आशिल मुगो अवंगले भंगार मळकुडले माय निसून एक जाता ती आजी लढाई जायना म्हण खात्री दल्ले हांव आनी अंगडी वता आना येत हांव हाय तुम्ही इतले वेळ आमगेल व्हिडिओ पळयलींत नवे आमगेल घरान तो येवचवर फंक्शन आसा तुम्ही सगळा आनी येऊ का आनी आशीर्वादा रुपारी लाईक शेअर सबस्क्राईब करूक विसर नाका ती ते आम्ही आनी तुमकां अनेक व्हिडिओंत मेळटा ती धन्यवाद.